भारत माता की वंदे वंदे। या क्षणात श्री सदानंद शेठ तानवडे अध्यक्ष यांच्या उपस्थितीत आणि त्याचबरोबर गोय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या उपस्थितीत व पक्ष प्रवेशाचा सोहळा आणि त्याचा ऑफिशियली रिसीट देऊन त्याचबरोबर गळ्यात शाल अर्पण करून जाल्लो असा। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टीचा। या क्षणात आमका पंचायत मंत्री मोमीन गुदेने संबोधित करतले। हांगा या सुवाड्याक दाजी सरकारा जो बीजेपीत आसलो परत बीजेपीन प्रवेश करपाचे हे फंक्शन हांगा उपस्थित आमचे माननीय अध्यक्ष सदानंद तनावडेजी, आमचे चड लोकप्रेमी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, माझे कलीग बाब बाबूश मनसरात, त्याची घरकान बाई शामी, गिरीश, तसेच आमचे अध्यक्ष मंडळाचे बाब दीपक, बाब नरेंद्र सावयकर, आमचे जनरल सेक्रेटरी बाब दामू नाईक, सगळ्यांची नावा काढणं इलो बाब दीपक, बाब आमचे जयंत, हांगा बाब लिओ आमचे काउन्सिलर, गौरीश, हे सगळे हांव समजता सगळ्यांची नावां काढची पडटली कित्याक हांगा प्रत्येक कार्यकर्ता इम्पॉर्टंट, कार्यकर्ता सगळ्यांक मान सन्मान भारतीय जनता पार्टी दिता म्हणून ही पार्टी वयर सरलेली आसा। आता तुमकां सगळ्या पळोवन दाजी सालकर हे पक्षान परत प्रवेश जो करता एकूच दिशा दाखयता। दिशा कितें? सगळे लोक एकूच पक्षाकडे ओडटा, एकूच पक्षाकडे वयता, संबंध जोडता आणि तो पक्ष जावन आसा फकत भारतीय जनता पार्टी। आम्ही आख्खे गोंयान नजर मारल्यात, लोक सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आख्खे गोंयान उत्तर आसून दी दक्षिण आसून दी हे पक्षाकडे कित्याक जोड येता, कित्याक जोड करून घेता, चडान चड लोक कित्याक घट प्रमाणात रावपाक सोदता। कार्य हे पक्षाचे सरकाराचे बरे जावन गेल्ले आसा। 2 वर्सां पॅन्डेमिक आमी भोगले, पॅन्डेमिक भोगला तेन्ना सुद्धा आमी फाटी उरोना। पॅन्डेमिक तरी नासले जाल्यार हो सरकार आनीकूय कितले बरे काम करपाचे तुम्ही लक्षात घेया तुमचे। आमी डबल इंजिन म्हणटा, बेश्टे आमी डबल इंजिन म्हणना। केंद्राकडे मदत, केंद्र आमकां आमचो सरकार बरे भाशेन चलयता, आमचो हिंगा बरे भाशेन चलता म्हणजे डबल व्हील घालून डबल सेफ्टी लोकांची गोंयची हो सरकार गोंयचो करता, भारतीय जनता पार्टीचो सरकार करता, हे तुमचे लक्षात आसपा जाय। म्हाका तरी दिसता खूब विचार करून आपले मनात विचार घेऊन म्हाका जवळ खबर आसा दाजी सारखे लिडरा लास्ट टाइम तरी तो दुखलेलो, आमच्या पक्षान नासलेलो, तेणे इतली मतां घेवन 7000 वयर मतां घेवन तुम्ही सगळ्यांनी लोकांनी दाखयलो ताका कितलो सपोर्ट आसा। तो निराशी जावना, निराशी जावना, हे मुखेल आसा। तेच बरोबर हारता तो मनीस एकदा निराशी जावन समतो पॉलिटिकली तो न्हिदता, तो न्हिदून लोकांचे कार्य करीत रावलो। सगळ्यांकडे तेणे संबंध जोडले आणि सगळ्यांहून इम्पॉर्टंट तेणे तेका इतल्यो बाकीचे पक्ष ऑफर घेवन येताले, तो म्हाका सगळे कॉन्फिडन्सान घेतालो, व्हडले व्हडले ऑफर तुका हे करता ते करता, आमी पावरा येता। तेणे कोणाचेर विश्वास धरुना, सदांच पार्टीचे भायर सुद्धा आसतना विश्वास फकत भारतीय जनता पार्टीचेर दवरलो। आणि हो
विश्वास हा मुद्दम हांगा सांगपाक सोदता हो फकत दाजीचो न्हू फकत तेजे घरकान्नीचो वा तेजे सपोर्टर घेवन येयला तेजो न्ही आख्खे गोंयांत नजर मारल्यार सगळ्यांचो विश्वास हे पक्षाचेर आसा बेश्टो ना हे पक्षाचे सरकारान बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा जेन्ना हांव डबल इंजीन म्हणटा नितीन गडकरी सारखे लीडर सेंटर आसून आमकां कितले हजारांनी कोटी रुपया दिवन काम जे केला दोळ्या समोर जी दिसता आमचे बाई पर्रीकरान अटल सेतू ब्रिज म्हणनाका आज जुवारी ब्रिज जाता रस्त्याचे रुंदीकरण जाता मोपा एअरपोर्ट येता कितल्योश्यो ब्रिजो जाला हे कितें दाखयता व्हडली व्हडली कामां कितें दाखयता इतले व्हडले प्रमाणात पॅन्डेमीक टायम सुद्धा डेव्हलपमेंटाचो काम चालूच आसलो म्हूण जर कशी व्हांवताली उदरगतीची जोर व्हांवताली डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खाला दुसरे इंजिन पॅन्डेमीक टायमार तरी लोकांनी टिका केली टिका ऑपोजिशन आसले म्हणजे करचे पडटा कितें तरी विशय सोदचो पडटा आनी जेन्ना जजमेंट करता इवन पॅन्डेमीक टायमान आमी मुडपाक शकता आनी गोंयकारांक बरे भाशेन खबर आसा भीती दिसता आनी हुंयचो सरकार आसलो जाल्यार लोकांचे कितें जावपाचें काय म्हूण पॅन्डेमीक टायमार आनी हे लोक आमकां टिका करतात आमचे जजमेंट करपाक तांकां हांव एक विचारता अशें पॅन्डेमीक जे 100 वर्सांनी एकदा आयले हेजे पयलीं आयले दुसऱ्यांनी डिसिजन निर्णय घेतले हेजेवन बरे आसले केंद्र सरकारान तशें आज आमचे गोंयचे सरकारान बऱ्यांतले बरे स्टेप घेवन आमचे मान्य मुखेलमंत्र्यान सुद्धा आपण स्वतःचे कोविड भोगचे बोलले तो फाटी रावना सगळे कडेन लोकांमध्ये भोंवतालो कोविड आसतना आसता तेकाय कोविड जाले तरी आसतना फायलो क्लियर करून सरकारी काम चालू करून आमी हे भाशेन सरकार चलयत फुडें येयल्ले आसा कोण हे सरकाराक कोणूच हांव तरी चित्ता फाटी उडोवपाक शकना कित्याक आमचे फाटल्यान आमचे केल्ले कार्य आसा आमी केल्ले डेव्हलपमेंट आसा आमी लोकांक दिल्ल्यो स्किम्यो आसा तरेतरेच्यो केंद्र सरकाराची मदत आसा जेन्ना केंद्र सरकाराच्या मदतान आमी इतले व्हडल्या प्रमाणात मुखार वयता हांव सांगपाक सोदता हे सरकाराचे कार्य पळोवन लोक आज सगळे परत हांगा अट्रॅक्ट जाता हांव मुद्दम मुर्मुगांव तालुका सांगता हांवूय दुसऱ्या पक्षान पयलीं आशिल्लो लास्ट इलेक्शना भारतीय जनता पार्टीन हांव प्रवेश जालो तेजे फुडें हे पक्षाक नरेंद्र मोदी सारख्या लिडरा लागून हांव सपोर्ट करतालो बाई लागून हांव सपोर्ट करतालो इवन दुसऱ्या पक्षान आसतना कित्याक म्हाका एक अट्रॅक्शन जालें गोंयकारांचें बरेपण जावपाक जाय गोंयांत बरें कार्य जाल्लें जाय गोंयांत सगळे तरेतरेचे लोकां एकमतान आमी घेवन मुखार वचपाक जाय म्हणून आमी फुडें सरले आनी म्हणून हो सरकार फुडें वचत आसा लोकांचो सपोर्ट घेवन फुडें वचत आसा म्हणून आज दाजी सलकार कशे व्यक्ती आज हितून प्रवेश जाता आनी म्हाका दिसता आज तरी बाकीच्यांनी कितलें उलयलें जाल्यार आख्खे गोंयांत सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमकां एकूच पळोवपाक मेळटले बरे बरे लोक नामनेचे लोक सपोर्ट आसले लोक एकूच पक्षाक सपोर्ट करतले भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करतले हांव म्हजें भाशण लांबयना पूण एक सांगता आज तेका प्रवेश करून आज आमी मुर्मुगांव तालुका आनी गट केल्ली आसा हांवें प्रवेश केला तेन्ना बाई सांगिल्लें आज आतां तूं समज तुजे 4 सीट आयले सगळ्या तालुका सोडून तेन्ना मुर्मुगांव 4 सीट आयले आनी एक तो 4 सीट आमी हाडून दाखयतले आनी हांव आज जेन्ना डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा आसा हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां तेजे कार्यकर्ता तेजे जे सगळे कार्यकर्ता आख्खे गोंयांत जेन्ना तेणे ते स्वयंपूर्ण गोंय म्हणनाका सरकार तुजे दारी म्हणनाका पॅन्डेमीक टायमान एक मोठो गॅप पडलेलो पूण सरकार तुजे दारी हाडून लोकांकूय एक केले गव्हर्नमेंट ऑफिसरां एक केले सरकार लोकां कडेन पावयले हो इनिशिएटीव घेवन हांव तरी समजता की बऱ्यांतले बरे कार्य जाले गॅप आसलो तो आमकां भरपाक मेळ्ळे आनी आमचो पक्ष मुखार वचपाक शकले जशे पावसान उणबी जाती पळयले आनी ते कितें म्हणपाक लागले ना कांय जायना जाल्यार आमी गट बंधन करया गट बंधन म्हळ्यार कितें अकाउंट उगडून दुसरे वेगळे वेगळे आमचे बँक अकाउंट आसता बँक ट्रान्सफर आमी करपाक शकता कित्याक आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्यार इवन आज आमी इंटरनेटाचेर पयशे ट्रान्सफर करपाक शकता म्हणजे तुम्ही लोकां फॉर ग्रांटेड घेता आनी तुम्ही गट जावपाक आपल्या वाचोवपाक जे जातले वोट लोकांचे सगळे ट्रान्सफर जातले तुम्ही लोकांचे फॉर ग्रांटेड घेता हांव तांकां विचारपाक सोदता म्हणजे लोकांचे तुमकां चिंतोकूच ना तुम्ही चिंता तशे लोक वोटींग घालून एक कडेन वोट ट्रान्सफर जातले हे केन्नाच जावपाक शकना
हे एक तरेन दाखयता की तेणी पयलोच आपलो हार मानलेलो आसा म्हणून ते गठबंधनाचे उलयता. हांव तेंचेर इंडिव्हिज्युअली हे टायमार हांव हे करपाक सोदना, टिका करपाक सोदना. कित्याक आनीकूय आमी लोकां कडेन वयता तेन्ना आमी करतले, कित्याक तेन्ना इलेक्शनाचो काळ आसतलो. आज काळ आहा फकत प्रवेश करून घेवपाक. तरेतरेचे लोक आमच्या पक्षान येता तेन्ना हांव उनूय तेका येवकार दिता आनी म्हाज्या पार्टी प्रेसिडेंटा तशेंच मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदता, तूं समजपाचें की चारूय सीट आमचे मुरमुगांव येयले आनी मेजॉरिटी घेवन फुडाराक जिखले म्हूण. चड आनी चड देव बरें करून. सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास आणि सबका प्रयास. आणि तुमचे सगळे प्रयासान हे सगळे पुढे वतले आणि या प्रयासाचाच एक भाग म्हळ्यार आयज तुमचो दाजी सरकार. हांव दाजी सरकारा कडेन मागता की ताणें थोडक्यात आपले उमाळे सांगचे. फाटी आमी तुमकां घेवं काय तेंकां घेवं. देव बरें करूं. आयच्या प्रदेशच्या भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सदानंदभाई तानावडे, राज्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदभाई सावंत, आमचे मुरगांवचे लाडके आमदार, तसेच एक आमचे मेंटर मोमीनभाई गुडिनो, तसेच मोमीन बाबू सर, हांगा आशिल्ले सगळे दामूभाई, सगळे नरेंद्रभाई आणि सगळे दीपक मंडळाचो अध्यक्ष आणि जयंतभाई, सगळे खुबशे जाण असे आसात. आज हांगा येवन आमी खूब भावूक जाले. आज आमचो खरो भावूक दीस हो आमचो. ह्या एका झेल्या खातीर आमी 5 वर्सां रावले. 5 वर्सां फाटल्यान आमी खंय तरी थोडो मतभेद जालो आनी आमी इंडिपेंडंट रावले. पूण खंयच आमी एक दीस पसून तुमी भाशणां पळयात आमी पक्षाच्या अगेन्स्ट आमी केन्नाच एक शब्द काडूं ना. कित्याक शब्द काडपा सारको नाशिल्लोय बी काय. कित्याक भारतीय जनता पार्टीचे सरकार येतकूच केन्ना पसून आसा ते आज पर्यंत खंय तरी डेव्हलपमेंट करीत आयिल्ले आसा, करत आसा आनी हाचेय फुडें करतले, हाचे बद्दल दुबावूय ना. हांव चड व्हडलें भाशण दिना, मुद्दम कार्यकर्त्यांच्या पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक काल रातचेच सरान जेन्ना आमकां सांगलें एका दिसान आमकां ही जमोवप खूब कठीण आशिल्लें, पूण तुमच्या आदाराचेर आज सगळे पळोवन म्हाका खूब उमेद जाता की आज एका उल्यार तुमी इतले आयले. आमी सराक सांगलें तुमी वास्को मेळावो घेयात. आमी दिपका बरोबर मेळून, तांच्या मंडळा बरोबर मेळून 8 ते 9 हजार क्रावड ते मेळाव्याक हाडून. हांव चड भाशण दिना, इतलेंच सांगता की आज खुबशे पक्ष आज गोंयांत आयल्या आनी फक्त डिव्हिजनाची भाशा करतात. ज्या पक्षांक गोंयच्या मातयेचो सुगंधूच ना असले पक्ष आज गोंयांत आयिल्ले आसा. मंगेशी गेली जाल्यार आमकां एक प्रत्यय मेळटा, आनी खंय गेल्यार दुसरो प्रत्यय मेळटा. अशे खुबशे प्रत्यय डिव्हिजन करच्यांनी जांकां डेमोक्रेसीन म्हणटा तो विश्वासूच ना. तांचो सरकार चलताच एंटी डेमोक्रेसी मिन्सांचेर. असले हांकां सगळ्याक थाराव दिवपा जाय जाल्यार आमकां सगळ्यांक एकठांय येवपा जाय. आनी जेन्ना आज आमी हांगा पळयतात, म्हाका फाटींच कोविडाच्या वेळार हांवें सराचो एक उल्लेख केल्लो की आज जे उलयतात कोविडाच्यो खुबश्यो गोश्टी आज सरकाराचेर दोश दितात, पूण जे दोश दिताले ते सगळे घरा कडेन आशिल्ले. आनी सीएम सर डेली आपल्या ऑफिसान तेन्ना बसून फ्रॉम डे 1 हेल्थ मिनिस्टर जावं नाल्यार आमचे आमदार जावं फ्रॉम डे 1 ऑन द ग्राउंड आशिल्ले लोकांची सेवा करताले. हाज्या खातीर म्हाका दिसता सीएम सराच्यान सगळे टिमीचे, तांचे कॅबिनेट जावं जाल्यार तांचे आमदार जावं, आमी सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारपाक जाय. आमकां सांगप खूब सोंपें आसता, भायल्यान घरा कडेन रावन एडवायस दिवप खूब सोंपें आसता आनी तेच सद्याच्यो दुसऱ्यो पार्ट्यो दितात. ग्राउंडार येवन काम करपी फक्त भारतीय जनता पार्टीची सरकार आसा, भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आसा आनी भारतीय जनता पार्टीचे हेच कार्यकर्ते म्हाका विश्वास आसा की फुडल्या काळात भारतीय जनता पार्टीक परते सत्तेर निवडून हाडटले आनी परते आमकां भारतीय जनता पार्टीचो सरकारूच ह्या गोंयांत मेळटलो. भाशण काबार करचे पयलीं सगळ्यांचो देव बरें करूं म्हणटा मुद्दम जावन दिपकाचें. या खिणाक गोंय राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेठ तानावडे हांव हांचे कडेन मागता ह्या कार्यकर्त्यांक संबोधीत करचे. म्हणत पळया 22 भारतीय जनता पार्टीच्या आजच्या दाजी साळकर हांच्या पक्ष प्रवेशाच्या निमित्तान हांगा आमच्या बरोबर उपस्थित गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पंचायत मंत्री आणि दाबोळीचे आमदार मोमीन बाब गुदिनो, आमचे पणजेचे आमदार बाबूश पंचारात,
आमच्या पार्टीचे सरचिटणीस दामू नायक नरेंद्र सावयकर ज्यांचो आम्ही आज प्रवेश केला ते दाजी साळकर आणि बाकीचे त्यांच्या बरोबर आलेले सगळे काउन्सिलर, आमच्या मंडळाचे वास्कोचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक, बाकी त्याचे सगळे आमचे ऑफिस बेरर आणि मोठ्या संख्येन हांगा आशिल्ले वास्को मतदारसंघातल्या सगळ्या दाजी बरोबर आयिल्ले, तसेच भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या कार्यकर्त्या भावांनी भयणांनो, तसेच आमचे पत्रकार, हांव सगळ्यान पयलीं तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण तुम्ही सामकी शॉर्ट नोटिसीचेर दाजीन तुमकां सांगतच, कारण आमी राती लेट ताका सांगले आज पक्षप्रवेश करूया म्हणून, आणि तुम्ही मोठ्या संख्येन हांगा उपस्थित आसात, ताका लागून हांव तुमच्या सगळ्यांचे पयलीं अभिनंदन करता. गेल्या 2017 पर्यंत ज्या वेळाचेर दाजी 2017 थोडेशे मतभेद झाले आणि तेन्ना पासून त्या तुम्ही सायटीक जरी रावले आसत, पण भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधी वचून खंयच्या तरी एका वेगळ्या राजकीय पार्टी बरोबर गेले अशें तुम्ही कोणेच करू ना. 2017 तुम्ही सगळ्यांनी अपक्ष निवडणूक दाजीच्या फाटल्यान उभे रावले. आमच्या उमेदवाराक 8,500 आणि दाजीक 7,500, एकूण 15,000 मतदान हे भारतीय जनता पार्टीचेच मतदान आशिल्लें. 16,000 आज एक बरें दिसता, कारण हे सगळे तुम्ही एक जाल्ले आसा. आणि आमचे मंडळाचे अध्यक्ष दीपक नायक आणि संपूर्ण टीम हांच्यानी सगळ्यांनी मिळून येणारी निवडणूक जी आसा 2022 ह्या निवडणुके भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक तुम्ही नक्कीच थंय निवडून दितले हातून मातूय दुबाव ना. कारण ज्या तरेन तुम्ही सगळ्यांचो हांगा उत्साह पळयलो, ज्या तरेन माविनान सांगले की गोंय भरले एकंदर राजकीय परिस्थिती, आम्ही पळयले की आमचे राष्ट्रीय नेते देवेंद्र फडणवीस आसत, आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी आसत, यांच्यो ज्या वेळाचेर आम्ही वेगवेगळ्या तालुक्या भितर सभा घेतल्यो, वचून मेळ्ळे, ज्या तरेची सगळीकडे गर्दी तुम्ही जी पळयली, तो उत्साह जो आसा हो सबंद गोंयभर भारतीय जनता पार्टीचो आसा. आम्ही पळयले की 2017च्या निवडणुकी भितर केवळ 2 तालुके असले की ज्या तालुक्यांनी भारतीय जनता पार्टीक 100% यश दिले. बिचोली तालुका 3 मतदारसंघ आणि दाबो आणि मुरगांव तालुक्यापैकी 4 आमदार जे असतात हे भारतीय जनता पार्टीचे निवडून आयले. आजचे जर एकंदर परिस्थिती, एकंदर वातावरण जर पळयलें जाल्यार म्हाका 100% खात्री आसा की भारतीय जनता पार्टी परत एकदा या तालुक्या भितर 100% मतदान, 100% आमचे उमेदवार जे आसा हे 4 उमेदवार भारतीय जनता पार्टीचे आमदार म्हणून निवडून येतात, त्यातून मातूय दुबाव ना. आणि ताका लागून तुमकां सगळ्यांक काम करचें पडटलें. आमी पळयलें की ज्या तरेन दाजी ज्या तरेन ह्या पार्टी बरोबर अपक्ष रावले आणि त्यानंतर गेली 5 वर्सां वेगवेगळे राजकीय पुढारी, कांय लिडर ऑफ ऑपोजिशन हांच्यांनी तांकां वेगवेगळे सांगले की तुम्ही पार्टीन या, वेगवेगळे तांकां ऑफरी दिले, पण दाजी आणि त्याची पूर्ण टीम हांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी सोडून खंयच्याच पार्टीन वचप ना अशें ठरयलें. आणि ताका लागून 5 वर्सां पर्यंत तांणी ज्या तरेन सुरवातीक सांगले की भारतीय जनता पार्टीचो हो शेलो घेवपाक आमी रावल्ले, आणि आज बरें दिसता, कारण आज आमचो मनीस परत एकदा पार्टी भितर आयिल्लो आसा. ताका लागून हांव ताचें अभिनंदन करता, तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. आणि ऑपोजिशन जे आसा ते कितें उलयता हाचेर आमी पळयनात, कारण ग्रावंडाचेर जे काम करपी जर कोण खरो आसत जाल्यार तो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा. आणि म्हाका ठाम विश्वास आसा 2022च्या निवडणुके भितर आमचे आमदार, आमचे मंत्री, आमचे मुख्यमंत्री ज्या तरेन सबंद गोंयभर काम करतात, ज्या तरेन लोकां मदीं वयतात, हे जर पळयलें आसत जाल्यार 2022 मागीर कोणाक दिल्लीच्या निवडी, कोणाक वेस्ट बेंगॉलच्या निवडी, जाय तांकां टेम्पररी दुकानां घालुनी, पण आमची दुकानां जी आसा ती परमनंट दुकानां आसात. आणि ताका लागून म्हाका खात्री आसा भारतीय जनता पार्टी 2022च्या निवडणुकी भितर परत एकदा भारतीय जनता पार्टीचे सरकार, शमी साळकर, गौरीश बोरकर आणि त्याचबरोबर त्यांच्या शेकडो कार्यकर्त्यांचो सकट आज हो पक्षप्रवेश जाल्लो आसा. या खिणाक आमचे मदीं आसात गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. ते आता आमकां मार्गदर्शन करतले, पण त्या पयलीं हो खीण यशस्वी करपाक तुम्ही सगळे एकठांय जाले म्हणून तुमचे पयलीं आभार मानता. या माचयेर आशिल्ल्या सगळ्या लोकांचे हांव सगळे महनीय व्यक्तींचेय आभार मानता, कित्याक हे सगळे एकठांय जाले ही ताकद दाखोवन दिली. आणि ह्या ताकद म्हणजे एका लायनीन हांव सगळ्यांचे आभार मानतना पत्रकारांचे बी आभार मानता. हे पत्रकार इतले वेळ हांगा रावून हे सगळे शेकडो कार्यकर्त्यांची दखल घेऊन हो येदो व्हडलो प्रवेश सोहळा आसा तो सगळे गोंयकारांक दाखयतले. म्हणून तुमचे सगळ्यांचे आभार. सगळे हात वयर काढून सगळ्यांनी म्हणा भारतीय जनता पार्टीचा. आणि आता मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत. ना ना ना
पावस येवचे पयलीं म्हटलेलें. भारतीय जनता पार्टीत बाब दाजी साळकर हाच्या प्रवेशाच्या निमित्तान आयोजित केल्ल्या या छोटेखानी कार्यक्रमाक हांव सुरवातीकूच सांगता ही सुरवात जाल्या. भारतीय जनता पार्टीत नवीन नवीन कार्यकर्ते आणि लोक येवपाची सुरवात बाब दाजी साळकर हांणी केला. ताचे खूब खूब अभिनंदन करता. आयच्या या सुवाळ्याक आमच्या मदीं आसात आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेठ तानवडे, आमचे मंत्री बाबीन गुडिनो, आमदार बाबूश, नरेंद्र सावयकर, दामू नाईक, दाजी साळकार आणि ताच्या दीपक नाईक, ताच्या बरोबर आयिल्ले ताचे असंख्य कार्यकर्ते. हांव विचार करतालो हो प्रवेश जर वास्कोन जाल्लो जाल्यार कितें जातलें काय म्हणून. हो प्रवेश वास्कोन जाल्लो जाल्यार आमच्या अध्यक्षाक व्हडले मेळाव्याचें भाशणूच करचें पडपाचें. एनी हाव बट तुमी इन शॉर्ट पिरियड तुमी इतक्या मोठ्या संख्येत आज राजधानीत हांगासर आयले. तुमच्या सगळ्यांचे स्वागत करता. आमच्या भारतीय जनता पार्टीत पुन्हा प्रवेश करपा खातीर हांव तुमचें खूब खूब स्वागत करता. आणि निश्चितच म्हणजे बाब बाबीन हांणी सांगलें, बाब अध्यक्ष हांणी सांगलें की मार्बागुळा तालुक्यात भारतीय जनता पार्टी ही एकदम घट्ट जाल्ली आसा, एकदम आमची ताकद वाडलेली आसा. आणि हेच दाखोवन दिता की 2022च्या निवडणुकीत आमी 2022 प्लस हो नारो दिल्लो आसा. आणि निश्चितच आमकां खात्री आसा. आणि त्या धर्तीचेर पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत तुमकां कित्येक कार्यकर्ते जे आसा हे सातत्यान भारतीय जनता पार्टीन आता येवपाक सुरवात जाल्ली आसा. म्हाका विश्वास आसा गोंयच्या लोकांचो विश्वास माननीय मोदीजींचेर आसा. गोंयच्या लोकांचो विश्वास भारतीय जनता पार्टीचेर आसा. गोंयच्या लोकांचो विश्वास म्हाजेर आसा. विरोधकांनी जायते आरोप करूनय प्रत्येक जाण वेगवेगळे आरोप करतले, पण आमकां विश्वास आसा ज्या पद्दतीत फाटले 2.5 वर्सां हांव लोकां मदीं वचून काम करता, ज्या पद्दतीत आमी आयज परत गोंय मुक्तीची 60वें वर्स मनयता आसतना पयलेच फावटी गोंयचो प्रशासन अधिकारी तुमच्या ग्रामपंचायतीत आसतलो, म्युनिसिपालिटीत आसतलो, लोकांक वैयक्तीक वचून विचारता तुका लायट मेळ्ळा काय ना, तुका उदक मेळ्ळा काय ना, तुका रस्तो मेळ्ळा काय ना, तुका घर मेळ्ळा काय ना, तुका फायनान्शियल सेक्युरिटी आसा काय ना, तुका सोशल सेक्युरिटी आसा काय ना. प्रत्येक गजाल आमी जे म्हणटा म्हणजे हांव जेन्ना म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर आमचें सरकार चलता, त्याच धर्तीचेर त्या अंत्योदय तत्वाचेर समाजातल्या त्या शेवटच्या मनशाक आमची जाणटेली आवय आसतली, विधवा भयण आसतली, आमचो अपंग भाव आसतलो, ताज्या पर्यंत आमचें सरकार पावल्लें आसा. माझ्या सरकारातले प्रत्येक मंत्री काढून पळयात. म्हणजे तुमगे प्रत्येकाचे काम जे आसा हे त्याच्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत दाखयता. आणि म्हणूनच तर पुराय गोंयचो विश्वास जो आसा हो भारतीय जनता पार्टीचेर, म्हाजेर म्हणजे मोदीजीचेर, आमच्या मंत्र्याचेर आणि पार्टीचेर आसा. आणि ताकाच लागून लोकांक खात्री पटल्या येता ते सरकार हे भारतीय जनता पार्टीचे आसतलेच. आणि ताकाच लागून हो विकासाची गती फुडें व्हरपा खातीर म्हाका दिसता मार्बागुळा तालुक्यांतल्यान परत एकदा म्हणजे 4 सीट निवडून हाडपा खातीर तुम्ही सगळ्यांनी प्रवेश केल्लोच आसा. उरलेल्या तालुक्यांनी अशाच मोठ्या प्रमाणात आमकां लोकांचो सहकार्य लाभात आसा. विरोधक जे आसा हे फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा. जायत्यो गजाली जायते जाण उलयत आसतले. हांव परत एकदा सांगता विरोधकांचे फ्रस्ट्रेशन दिसपाक लागलेले आसा. म्हाका दिसता म्हणजे खंयसरूच आमच्या मंत्र्यांचेर जे तांकां कसलेच आरोप करूंक मेळना तेन्ना फ्रस्ट्रेशन दिसपाक लागलेलें आसा. पण हांव खात्री दिता कारण गोंयच्या जनतेचो विश्वास सार्थ करपा खातीर आमी लोकां मदीं आसा आनी सातत्यान हाज्याय फुडें लोकां मदीं रावतले. जायती विकासाची आमी कामां केल्लीं आसा. अजुनूय बी बाबीन उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की पयलेच फावटी गोंय राज्यात तुम्ही काढून पळयात. 2012 पासून आतापर्यंत 10 वर्सांत सत्याची, सातत्याची, विकासाची आणि फुडली 5 वर्सां समृद्धीची ह्या धर्तीचेर आमचें सरकार चलता. डबल इंजिनचे हे सरकार तुम्ही खंयचीच योजना पळयात. माननीय मोदीजी आत्मनिर्भर भारत ही योजना सुरुवात केली. ती फुडें व्हरपा खातीर आमच्या सरकाराक स्वयंपूर्ण गोंय ही योजना काढली. स्वयंपूर्ण युवा ही योजना काढली. वेगवेगळ्या योजनाच्या मार्फत आम्ही वेगवेगळ्या लोकांक प्रत्येक फावटी मेळटा म्हणून फ्रस्ट्रेशन आयिल्लें आसा. जायत्यो गजाली सांगपाच्यो आसा पण आयच्या सुवाळ्याक म्हाका दिसता आमी पावसाक आपोवंक ना. पण पावस सुद्धा दाजीचेर खूश आसा. तोय भारतीय जनता पार्टी येवपा खातीर तयार आसा. आणि निश्चितच ताका लागून हांव म्हाजें भाशण लांबोवचो ना. म्हाजें भाशण म्हाका लांबोवपाचें ना. बट एकूच विरोधकाक सांगपाक सोदता आमी तुमी जरी कसले आरोप केले लोकांचा विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर, लोकांचा विश्वास भारतीय जनता पार्टीच्या सगळ्या नेत्यांचेर आसा.
आणि म्हणून तर म्हणजे गेली 10 वर्सां सत्याच्या विश्वासाचेर आम्ही जर लोकांमध्ये वयता आसत जाल्यार बऱ्योचश्यो गजाली तितूंतल्यान सांगून वयता. त्या खातीरच म्हणजे विकासा खातीर फुडें वयता आसतना पेडण्या पासून काणकोण पर्यंत केल्लो डेव्हलपमेंट तुम्ही पळयात. मुद्दामूच सांगता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसतलो, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसतलो, खंयच्याच बाबतीत आमी केन्ना कमी पडूंक ना. फटींग उलोवप सांगप खूब सोंपें आसता. बऱ्याच जणांच्या ज्याच्या सरकारूच येवचे ना, ज्याचे आमदारूच येवचे ना, त्यो जायत्यो गजाली हांगा सांगतले. अजून कोणतरी येवन हांगासर आपल्यो वेगवेगळ्यो गजाली सांगतले. तांच्या राज्यान वचून पळयात, ताका येयले काय विचारात तुमच्या राज्यात कितें चल्लां तें. अरे ज्यांच्यानी लुटीचें राजकारण केलें तांच्यांनी आमकां सांगपाची गरज ना. अरे ह्या गोंयच्या लोकांक, गोंयच्या जनतेक, गोंयच्या युवकांक आमी नोकऱ्यो दिवपाचें काम केलां आनी डेव्हलपमेंटूय काम केलां. हांच्यांनी आमकां राज्य शिकोवपाची गरज ना. बरेचशे फावटी जेन्ना उलोवपाक कांयच उरोंक ना त्या खातीर नाहक आरोप करपाक बरेच जाण बेशूट सुटलेले आसात. आमकां ताची पर्वा ना. आमकां विश्वास आसा लोकांचेर, आमकां विश्वास आसा गोंयच्या जनतेचेर आणि निश्चितच ह्या विकासाच्या बळाचेर परत एकदा 2022 आमी 22 निवडून हाडटले हाची हांव आशा बाळगिता. तुम्ही सगळे जाण माननीय मोदीजीच आमकां स्वप्न दाखयलां. स्वप्न तें कितें? नव भारत निर्माण करपाचें, हो देश न्यू इंडिया फॉर्मेशन करपाचें. त्या धर्तीचेर मनोहरभाईच्या स्वप्नांतले भांगराळे गोंय करपा खातीर, भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या स्वप्नांतले भांगराळे गोंय करपा खातीर तुमची सगळ्यांची ताकद आमच्या बरोबर रावतली हाची हांव इच्छा व्यक्त करता. आणि स्वयंपूर्ण गोंय करपाक 2022 तुम्ही आमच्या बरोबर आसतले इतकेच सांगताना म्हजे 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. हांगासर आसा तो ही लायन तशीच फुडें सकयल देंवपाची आनी सगळ्यांक फाटल्यान येवपाचें. यो यो ये जाल्यार तुमी हांगा ना यो 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 कशी करता? अरे आम्ही ना तोंड